Hello and welcome to Prudent Media News. Now we'll look at the headlines. Majority of Gram Sabhas demands correction in regional plan. Most panchayats oppose width of road suggestions to reach TCP department by Monday. Documents come out showing distribution of checks from Provideria funds by Babu Asgaonkar. Babu's claim that he never distributed checks amounting to more than 3,000 rupees defeated. For the first time, Russians vote for their parliament election in Goa. 4 officers of Russian consulate conduct polling. Over in sports, Dempo's perfect start to I-League season comes to an end. Churchill beat Dempo 2-1. Antun Kovacic scores controversial goal. Dempo players contest decision of referee. And Goa thrash Bihar in the Under-19 Kuch Bihar trophy by an innings and 178 runs. Amog Desai bags 5 wickets. Bihar try best to prolong Goa's victory on final day. And now the news in detail. Panchayats held special Gram Sabha to discuss RP on Sunday. Majority of Sabhas witnessed tough opposition to road widening proposed in the notified plan. Shelde, Kurti and Bandora Panchayat opposed the road width and demanded rectifications. Rashol Panchayat has resolved to oppose the Shiroda-Rashol bridge, while Betalbati Panchayat wants 60 FAR and VP2 status. The message of these Gram Sabhas is clear: rectify the plan. Shelde Panchayat opposed the bypass from Shelde to Hodar shown in the regional plan. They claim that this bypass will destroy farming and natural resources in their village. Gram Sabha has rejected the RP and sent it back to Chief Town Planner for rectification. bypass road regional plan दाखयला तो सरकारान जातीत बेगीन डिलीट करचो अशी आख्या शेल्डे गांवच्या लोकांची मागणी आसा. कित्याक लागून डिलीट करचें अशें म्हणटात की ती सगळे इरिगेटेड लँड एग्रीकल्चरल लँड आनी तेका लागून तो जर बायपास रोड तो कसो जावं बिना जावं या रहदारी जावं या हाणीपणा वचपा जावं जाल्यार तो बायपास रोड केलो जाल्यार हांगा जे तळी आसा जे नॅचरल रिसोर्सीस आसा ती सगळी नश्ट जातली. एज ए एक्स सरपंच ऑफ शेल्डे पंचायत जो स्ट्रॉंगली ऑपोजिट आनी आमकां प्लॅन स्क्रॅप करपाक टोटल आनी नई प्लॅन करचो नई कमिटी काडची नई प्लॅन करपाक हेजेर सुरवात करची आमचो ऑपोजिट. आमचे सगळे जे पंचायत मेंबर्स हा आमचे तांकां सदांच आमी कॉपरेशन दिलां. तांणी सांगलां त्या प्रमाणे रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो. सो वी आर रेडी टू स्क्रॅप द रिजनल प्लॅन. The width of the road has become bone of contention between Kurti Panchayat and the regional plan. People at Kurti are flabbergasted as religious structures, water bodies and crematorium is not shown in the RP 2021. They are upset with the plan as paddy fields are shown as settlement zones. Plan to complete scrap करचो आमच्या म्हणून अशें आमचे ठराव आमी पास करून धाडलो आनी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केला. कारण मेन कारण कितें म्हणल्यार फाल्यां कांय जे सेटलमेंट एरिया जर सगळी दाखयली जायत न्ही फाल्यां कांय खंयचो मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवंक शकता. की कुट्टी खाडेपार पंचायतीन टोटल हो प्लॅन कितें जाल्लो आसा. खरें म्हणल्यार रिलिजियस स्ट्रक्चर दाखयल्ली ना, वॉटर बॉडीज दाखयल्ली ना, आमची शेतां दाखयल्ली ना. मेजर पार्ट सेटलमेंट केला आनी तातूंत थोडोसो पार्ट नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दाखयल्लो आसा. त्याच बरोबर जे इंडस्ट्रियल एरिया जी आसूं जाय येदे व्हडले जर सेटलमेंट जाले जाल्यार इतल्या पॉप्युलेशनाक पोट भरपाक खंय वतले ते. इंडस्ट्रियल एरिया दाखयल्ली ना. चडशे पॅडी फिल्ड्स आशिल्ले आनी कुळागर आशिल्ले लोकांचे ते सेटलमेंटान दाखयल्ले आसा. तेन्ना
तो ताका लागून तांचो विरोध केला तांणी आनी ग्रामसभा स्क्रॅप करचे रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हणून ताणें ठराव घेतलो आनी तो आमी फुडें धाडटा म्हणून तांकां आमी हें केल्लें आसा रिजनल प्लॅन आमी फुडें धाडटलो म्हणून तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी फाल्यां आमी तो धाडटा. Bandora Panchayat also held its special Gram Sabha on RP 2021. Sarpanch of Bandora Panchayat, Ramchandra Naik, has informed that Gram Sabha rejected this plan and demanded that the fresh plan should contain all their inputs on rectification. म्हणटकीर आमचे आज ग्रामसभेक अशें ठरलें की ग्रामस्थाचे हितून की हो रिजनल प्लॅन आसा तो टोटली स्क्रॅप करचो आनी जे परतून कितें म्हणजे परतून प्रपोजल धाडून तेजे सारको करचो आसा ते ग्रामस्थाचें हें आसा. आयज कितें घेतलो ठराव तुमी स्क्रॅप करचो काय परत चेंजीस करचे जे आमी कितें धाडलां ते चेंजीस करून दिवचे म्हणून म्हणजे हो आतां तेंच्यांनी धाडला तो स्क्रॅप जावचो असो ग्रामस्थाची मागणी आसा. Rashol Panchayat also objected to the width of road shown in the RP. Many houses will get affected if the road is widened. They oppose the proposed Shiroda to Rashol Bridge. जेन्ना हांवें नदर मारली आमच्या प्लॅनाचेर तेन्ना हेजेर ब्रिज दाखयली ना. शिरोडेच्या प्लॅनाचेर हांवें नदर मारली ते सायडीक ब्रिज दाखयल्ली आसा. सरकाराचे घोड्या मत अशें आसत आमकां फोटोन त्या वाटेन कितें करून ह्या वाटेन आमकां त्रासान घालपाक शकतात म्हणूनच आमी हेजेर निश्चित मारला आसा की इवन ब्रिज त्या वाटेन दाखयले जाल्यार पासून आमी ह्या वाटेन ती ब्रिज करपाक दिवपाक ना. वी रिजॉल्व टू सेंड अ क्लियर एंड loud message to town and country planning that the regional plan of VP Rashol is opposed and we seek a rectification whatever we have objected to this plan. Betalbati Panchayat opposed development in CRZ. They do not want road widening. Gram Sabha demanded 60 FAR and VP2 status. Development munche building of wide roads, buildings na. Poil amka amge join जाय शेतकार तो रोय नासल्यार जोड हुंचे येतले आमच्या फुडार भुरग्यांक आमची शेतां गेली जाल्यार आमकां मुखार ती शेतां परत बिल्डिंगां मोडून शेतां करून जातली ना. 15 मीटर सांगण आमगे डायकोन सांगितला हिंगसो निंगा म्हाका कित्याक जाय तो रस्तो इतू व्हडलो आनी हें तुमी लास्ट मिनट ग्रामसभा दवरल्या फाल्यां लास्ट डे हें तुमी पयलें दवरूंक जाय आसलोलें आनी लोकांक सगळ्यांक ब्रीफ करूंक जाय आसलोलें कित्याक न्ही का मिसाचें देखून सांगलो जाल्यार सगळ्यांक सांगलो आमी या पयलें हें केलो जाल्यार सगळ्यांक प्रिपेर जावन येवपाक मेळना. MDR road should be changed from 25 meters to 50 meters from Betalbati Serami Marga to be changed to 15 to 6 meters whereas the internal road should be retained as it is. CRZ देखो देखिए देखते हैं तो सेटलमेंट करता हूँ CRZ एरिया इसमें मैं आता VP स्टेटस कितना ना VP2 केला मैं 60% केला. Most of the panchayats demanded rectification in the plan. These panchayats will be sending their resolutions to TCP department. The picture across the state on regional plan will be clear by Monday as majority of suggestions will reach to the department by then. Bureau Report, Prudent Media. It's time now for a short break. Stay tuned.